लोकशायेंतल्या लोकमताचे परीक्षेक बसलेल्या सगळ्यांनी सुटकेचो स्वास सोडलो. वावुरप्यांनी हुश्य केले. चडशे जाणांचे मत भाजपाक काटार पास जाल्या. तांकां 20 जागे मेळ्ळे. एका अपक्ष आमदारानय तेंको दिला. जाल्यार गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार मोगो पक्षानय भाजपाक तेंको दिवपाचें थारायलां. भाजपाच्या हजेरीपटांत हे फावट बरेच नवे चेहरे आसात. सरकार घडोवपा खातीर लागचो आंकडो आशिल्ल्यान भाजप रोखडेच सरकार स्थापन करतले अशें सांगून सोडले. सगळ्याकच दिसताले हे फावट कोणाकच भोवमत मेळचें ना. वातावरणय भाजपाच्या विरोधात आसा अशें दिसताले. पूण भाजपान गड लढयलो. भाजपाच्या प्रतिश्ठीत उमेदवारांक हार खावची पडली. तरी लेगीत नव्या चेहऱ्यांनी भाजपाचे व्हड तरंगत दवरले. पेडण्याचो उमेदवार प्रवीण आर्लेकार, पर्वरेचो उमेदवार रोहन खंवटे, मयेचो उमेदवार प्रेमेंद्र शेट, पर्येची उमेदवार दिव्या राणे, नावेलीचो उमेदवार उल्हास तुयेकार भाजपा खातीर गेम चेंजर जावन आमदार जाले. या निकालाक लागून परत मुख्यमंत्री म्हण दोतोर प्रमोद सावंताच्याच नावाचेर शिक्को बसला. हांव पुराय म्हज्या मतदारसंघात एक हार्डली एखादो दुसरो दीस म्हज्या मतदारसंघात हांव पावलो. मतदारसंघात लोकांक मेळोकूच पावनाशिल्लो. पुराय गोंयभर प्रचार करता आसतना मतदारसंघा कडेन खूब कमी प्रमाणात पावलो. तरी सुद्दां म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्दतीन काम केलें, बट म्हाका एक्सपेक्टेड लीड एक 4 ते 5 हजाराची लीड आशिल्ली, बट कमी जाली. एनी हाव बट लोकांनी परत एकदां म्हाजेर विश्वास दवरलो. म्हाज्या खातीर खूब आशिल्लो. कित्याक कमी जाली ताची एनालिसीस मागीर केन्ना तरी करुया. खूब वेगवेगळे इश्यूज आसतले. भारतीय जनता पार्टी 3.0 स्वयंपूर्ण हे आतां पर्यंत केन्नाच जाल्लें ना. पण निश्चित रित्या गोंयकारांनी हो दाखयलो, माननीय मोदीजीचेर दाखयलो विश्वास आसा, भारतीय जनता पार्टीचेर दाखयलो विश्वास आसा. दिवचलचो अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन भाजपाक रोखडोच तेंको दिलो. देखून भाजपाच्या जैतिवंत उमेदवारांचो आंकडो आतां 20 वयल्यान 21 पावला. हाचो अर्थ काट्यावयले भोवमत. पूण हो आंकडो वाडूं येता. कुट्टाळेचो अपक्ष आमदार आंतोन वाज आनी सालसेचो वजनदार फुडारी कुट्टरेचो अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हेवूय भाजपाक तेंको दिवपाचे तयारेत आसात खंय. देखून भाजपाच्या बळाचो आंकडो 23 पाव येता. सगळ्या उमेदवारांची सांजे 4 वरांचेर बसका जावपाची आसा. त्या उपरांत ते राज्यपाला कडेन सरकार स्थापन करपाचो दावो करतले. आमकां जी अपेक्षा आसली की आमी 20-21 प्लस म्हणटाले, तरी पण आमी 20 पर्यंत पावले. अत्यंत हांव सगळ्या गोंयकारांचे धन्यवाद दिता. तेंच्यांनी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी खास करून सगळे कार्यकर्ते ज्यांच्यांनी भरपूर कश्ट घेतले आणि भारतीय जनता पार्टीक 20 आमदार हे निवडून दिल्ले आसात. आणि खरोखरच आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव धन्यवाद दिता. सर, आणि फॉर्मेशन ऑफ गव्हर्मेंट फॉर्मेशन करपाक आमकां अपक्ष जे निवडून आयिल्ले आसात तेंच्यांनी ऑलरेडी सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. डॉक्टर शेटये बिचोली निवडून आयल्या, आमचे कुट्टळे निवडून आयिल्ले आसात एंथनी वाज आणि रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हे आमचे कुर्तोरी मतदारसंघात निवडून आयले. तेंच्यांनी आपण सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. केन्ना पासून ते सगळे आमचे केंद्रांतल्यान ठरतले. काँग्रेसीक 11 सिटांचेर समाधानी रावचे पडले. गोवा फॉरवर्डाची युती धरल्यारय तो आंकडो 12 जाता. पूण सरकार स्थापनाचो दावो करपा खातीर हो आंकडो खूब कमी आसा. वेंचणुकेच्या आदीं मोगो पक्षाक बरोच वालोर आसलो. खंयच्याय पक्षाचे सरकार स्थापन करपाक मोगोवपाचे मोलादीक योगदान आसतले अशी चर्चा चलताली. पूण मोगोवपाक फकत 2च सिटां मेळ्ळ्यात. भाजपाचे सरकार जाल्ले भितर आशिल्ल्यान तांकां विरोधान बसचें पडटलेशें दिसता. अच्छा विकास किए, स्थिर सरकार भी दिए, इसके वजह से वोट दिया है. मोदी जी के नेतृत्व और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में ज़्यादा सीट मिला है. हम रिकॉर्ड ब्रेक किए. तीसरे बार कोई पार्टी अभी तक गोवा में सरकार नहीं आ पाया. केवल बीजेपी उस रिकॉर्ड किया है गोवा जनता के आशीर्वाद से. सर, और 3 इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उसका कैसा दिख रहा है कभी फॉर्मेशन करने के बाद? कब सेशन में साबित पड़ेगा मेजॉरिटी, उस दिन आप सब लोगों को दिखाई देगा कितना सीट हमारा साथ आएंगे. उस दिन क्लियर से हम लोग साबित करेंगे. हे फावट आम आदमी पार्टी आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन खाते उघडले आणि नवे चेहरे विधानसभेत धाडले. 2017 आम आदमी पार्टी झुजामळार आसली, पूण तेन्ना एक सीट काडपाक तांकां कुस्तार जाल्ले. हे फावट आपान बाणावलेत वेन्झी वेगस आणि वेळीच्यान क्रूज सिल्वाक वेचून हाडलो. खरो वालोर म्हणटा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक. खुबशे राजकारण्यांनी ह्या पक्षाक किंकोत केल्ले, पूण एका धपक्याक सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान विरेश बोरकाराक वेचून हाडलो. हे फावट 2 फुलांचो काळ गोंयची नवी सकाळ पळोवपाक पावली ना.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार, श्यामचारी, संदीप कामोलकार आनी विन्संट रोजारियो.